रिक्रिएशनल ड्रग्स म्हणजे आमी अशें म्हणजे ड्रग्स अशें म्हणना म्हणजे ड्रिंक्स अशें म्हणटा बाबा कॉफी पिवप किंवा थोड्यांक आजकाल थोड्यांक सिगरेटीचो छंद आसा. करेक्ट. गोंयांत आशिल्ल्या कारणान खुबशा इवन बायलांकय दिसता की ओके बियर इज एक्सेप्टेबल किंवा हे किंवा वायन इज एक्सेप्टेबल. हे सगळे जे टॉपिक्स आसा अल्कोहोल तुवें म्हळें की थोड्यांक दिसता की बियर वायन बरी म्हणून. आय एम टेलिंग यू अल्कोहोल ऑफ एवरी फॉर्म इज द सेम. ताजी कॉन्सन्ट्रेशन इज इम्पॉर्टंट इनसायड टू से हाव बॅड ऑर हाव गुड the drink is. It is not the type of drink but the amount of alcohol that is there inside. आता कितें आसा की खंयच्याय रिसर्चान की अमको अल्कोहोल इज ओके आनी अमको अल्कोहोल इज बॅड अशे स्टडीज ना. पूण सो इफ विमेन ऑर कपल्स आर ट्रायंग टू कन्सीव तांणी कमी करचें, खुबशें जाता तितलें कमी करचें एंड इवन स्टॉप केलें जाल्यार वायटशें न्ही. डेफिनेटली वन्स दे आर प्रेग्नंट दे शूड स्टॉप. बरोबर. हाका हातून दुबाव ना. सो अल्कोहोल जालें. स्मोकिंग आसा इज व्हेरी व्हेरी बॅड. इट कॉजीस DNA डॅमेज. ओके, पर्टिक्युलरली फॉर द स्पर्म. ताका DNA डॅमेज जाता. इवन तुजो कावंट नॉर्मल आसलो जाल्यार कन्सेप्शनान डिफिकल्टी जाता. आतां तुमी म्हणटले की खुबशा स्मोकरांक भुरग्यां जाता, जायना अशें न्ही, पूण तांची फर्टिलिटी इज डेफिनेटली डिमिनिश्ड if you are smoking than if you are not smoking. And of course recreational drugs तांचे म्हणजे different recreational drugs have different impact पण तांचो impact जाता. So हे again looking back making small changes. If people are addicted or habitual जाल्यार small changes एक कमी करचें, हळू 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 करून 6 म्हयन्यांनी ते कमी करचें एज अ स्ट्रॅटजी. दॅट इज गोइंग टू वर्क. फालच्यान बंद करया म्हणून केलें म्हयन्याभरान परतो अशें that does not work. So these are the strategies we can use for substance abuse and also for alcohol and cigarettes.